बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. मुगाळ भाव भयणीनो, आज आमी वर्साचो 25वो आयतार ताची लितुर्जी संभ्रमता. आयची लितुर्जी आमकां सांगता देवाच्यो वाटो आनी मनशाच्यो वाटो वेगवेगळ्यो. जशें आकाश आनी भुंय जितले अंतर आसा देवाच्या चिंतपा मदें आनी मनशाच्या चिंतपा मदें ताच्याकी चड अंतर आसा. देव आमचो बाप जावन आसा, आमकां दिसपडटें वावर दिता आनी त्या वावराचो फळ जावन आमकां दिसपडटो ग्रास दिता. ह्या सर्वा खातीर आमी आज ताका अर्गां दिता. विशेश तरान आमकां दिल्ल्या जिविताच्या देण्या खातीर, आमकां दिल्ल्या ह्या उतरप्रायेच्या कृपे खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. ह्या मिसाचें बलिदान उपकारी मनान भेटोवया. हें बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करन आमच्या पातकांची दूख धरया. काळजातान दूख धरतल्यांक भोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सम्यांक काकुळत कर. तूं पातक्यांक आमकां आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळत कर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सम्यांक काकुळत कर. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवा उजगी आनी शांती ताच्या इश्टान संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुज्या तोर वैभवा पासून. आमी तुका वाकणता. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या
पवित्रज्ञान सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. देव आमच्या बापा पवित्र समर्थीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायलाय. तुज्यो आज्ञा पाळून ससनाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बरवें तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदा, तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडूं आनी नश्टो मनीस आपली चिंतनां सोडूं. सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराची पाटी येवं, आमच्या देवाची तो येवं. कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाणें. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. जितले मळब पृथ्वेतावन वयर आसा तितल्यो म्हजो वांटो तुमच्या वाटा वयर आसात आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. देवाचें उतार हें. देवाचें वडुपकार. सदांकाल तुझ्या नावाची मोडवी गाता. सर्वेस्पोर कितलो तोल आनी वंदी मोल. आगाणी ताची मोडवी कोणाच्यान आटापूंक जाय. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तार सर्वेस्पोर लागींच आसा. सोमी दयाळांनी काकुळटा, सोंसणिकायेनांनी प्रितीमोगान भरलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळे आपले रस्ते ते कनवळाये भरलो. सर्वेस्पोर लागींच आसा. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तार सर्वेस्पोर लागींच आसा. सांबवलन फिलिपकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जशें आदीं तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वाचूं वा ती मरूं. क्रिस्ताक महिमा जातली ही पातयेनी म्हाका सदांच आसा. म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार फायदो. तरी पूण हांव जीव आसूं जाल्यार कांय इल्लो फळादीक वावर करूंक म्हाका संद्राप जाता जाल्ल्यान
खंयचेंय विसरून काडचें म्हूण म्हाका कळना. निजाय की दोनी कुशींनी हांव अडसतां. एका वाटेन हें जिवाण संपोवंक आनी क्रिस्त सांगाता आसूंक हांव आशेतां आनी हें कितल्याकी चड बरें. पूण दुसऱ्या वाटेन हांवें वाचून उरचें तुमच्या हिताक अदीक चड गरजेचें. तुमची जिणी क्रिस्ताचे सुवातेक पावजल्ली जावं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. तुझ्या पुताची उतरां चीत दिवन आयको, आमची काळजां उघड सर्वेस बरा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सौभे आसूं. तुमचे सौभे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. एकलो धनी आपल्या दाका मळ्यांत दीस कोलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हणून फांत्यार उठोन भायर सरून गेलो. हर एकल्याक दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करन ताणें आपल्या दाका मळ्यांत तांकां कामाक धाडले. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या दाका मळ्यांत कामाक वसा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपारांच्या सडुणे 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबो आसलेले आनीकी थोडे जण मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावन कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणेय आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाका मळ्यांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मळ्याचो धनी आपल्या मुखादमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाण्यतान सुरू करन पयल्याक पर्यान दिवन वच. तबळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवन चल्लो. उपरांत पयलें कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटलें म्हूण तांणी चिंतलें, पूण तांकांय मेळ्ळे जण एकल्याक 1 रुपया नाणें. तो घेवन धनियाक भरपुरोन ते म्हणाले, निमाणें कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी कर्कट्या वतांत पडून दीसभर घडले हांव. जाल्यार आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धनियान तांचे मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें, अळेश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवंक तूं ओपलय न्हय. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्ले तितलीच हांवें निमाणें कामाक धरलेल्यांकय दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वा म्हजें उदारपण तुका तुज्या दोळ्यांक तोपता? अशें जीं कोण निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावो भयणीनो, आमच्या दिसपडत्या जिविताचे, कुटुंबा जिविताचे, समाजीचे, आमच्या राष्ट्राचे समस्ये पुरा आमी ओट्टू घालूं जाल्यार एक व्हडली लिस्ट आमकां मेळटा. दुबळीकाय, लोन्स, हिंसा, अत्याचार आनी कले समस्ये आमच्या राष्ट्रांत, आमच्या समाजींत आसात.
ह्या सगळ्या समस्यांपैकी भोव प्रमुख समस्या एक आसा आनी तो जावन आसा बेकारपण, अनएम्प्लॉयमेंट. आयच्या दिसा आमच्या देशाचो भोव व्हड समस्या हो एक अनएम्प्लॉयमेंट. लोकांक काम ना, शिकिल्ल्यांक काम ना, तरणाट्यांक काम ना, शिकिल्ल्यांक तांच्या शिकपाक जगतें काम ना. हो भोव व्हडलो समस्या. कित्याक म्हळ्यार ह्या समस्यांतावन उरले पुरा समस्या देंवतात. काम ना जाल्यार सांबाळ ना, सांबाळ ना जाल्यार जेवण ना, जेवण ना जाल्यार जिवीत ना, काम ना जाल्यार वेगळीं कामां धरतात, सरपणां, हिंसा, लढाय, मारफार. म्हळ्यार बेकारपण एक असलो समस्या ताचे तावन सबार समस्या देंवतात. आज कित्याक हांव बेकारपणा विशयान उलयता म्हळ्यार आयचो वांजेल त्याच रितीर एक धनी भायर सरून गेलो कामाक आळां हाडूंक. सकाळीं 6 वरार, 9 वरार, 12 वरार, सांजेच्या 3 वरार आनी 5 वरारी ताणें वचून आळांक काडलें आनी सगळ्यांकी एकच सारके माजुरी दिली. हो आयकतना राग येता, आंग शिरशिरता. ह्यो कसलो अन्याय. सकाळीं 6 वरार आयिल्ल्यांक आनी संजेर 5 वरार आयिल्ल्यांक एकच रितीर सांबाळ दिवचो जाल्यार आमीचे पैकी हर एक लढाई करता, प्रतिभटने करता, विरोधा. आनी ह्या पाटतळार आमी एक समजाचे आयचे पयलें वसा. आयचे पयल्या वचपां दिसा ह्या प्रवाद्या मुखांतर देव म्हणटा, म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्ही. जशें आकाशांतावन ह्या पृथ्वीतावन आकाश इतलो उंच आसा ताच्या की चड अंतर आसा म्हज्या आनी तुमच्या चिंतपा मदें. देवाचें चिंताप आमचें चिंताप न्हय. आमी इतलेशा ल्हानशा मेंदवांत आमच्या समजणेंत जाणवायेंत आमीच व्हडले राय आनी सलमांव म्हूण चिंताव, पूण देवा लागीं तुलन केल्यार आमी तुलन करूंक फावो जायना. आयच्या वांजेलांत सांगली ही देवाची रीत, आमची रीत न्ही. आमकां राग येता कित्याक म्हळ्यार आमच्या रिती प्रमाणे करूंक ना न्ही, त्या देखून आमकां राग येता. सगळ्यांक एकत्रीत सांबाळ दिला. ह्या खातीर तुमचे पैकी आमच्या BJE KSRTC बस स्टँडांत कोणी सकाळीं 5-6 वरांचें पाशार जाल्यात जाल्यार ते व्हडलो लोकां जमो पळोवंक मेळटा. ह्या दिसांनी तातूंत चड स्त्री वतात. कित्याक म्हळ्यार उत्तर कर्नाटकांत तेणेंचे पुरा स्त्रियो गव्हर्मेंटार फ्री रायड करना देंवतात. मस्त जाणां भोव बरी गजाल, सरकारान एक भोव बरी गजाल केल्या. पूण थंयसर जायतो हेर लोक आसा, थंय म्हणनी तुमी मंगळूरतावन उडपी येशात जाल्यार हर एका बस स्टॉपा लागीं इतले व्हडली लोकांची रास ह्या जमो आसता. कोण ते कामाक राखोन आसचे मनीस कुलकार. थंयसर राखोन आसतात, कोणीय तांकां येवन आपोवन व्हरता. कृशी कामाक, कॉन्क्रिटीच्या कामाक, बिल्डिंगाच्या कामाक, आनी खंयच्या कामाक. आनी थोडो वेळ पाशार जाताना 10-11 वरां जातानाच लोक उणो जाता. थोडो सांजे मुसरी उरता. सांजे मुसर थंयसर उरले घरा वयताना रित्या हातांनी वतात. तांचे बायल भुरग्यांक जेवंक खावंक कांय आसना. भाऊ भयणीनो, ही ओपार 2000 वर्सां आदीं कशी आसली की आजय तशीच आसा, परिस्थिती तशीच आसा. ह्या ओपारी मुखांतर जेजू 2 संगती सांगता भोव गरजेच्यो. एक, हर एका मनशाक वावराचे हक्क आसा, वावर करची जबाबदारी आसा, वावर करचे कर्तव्य आसा. सांत पाऊल म्हणटा, जो कोण वावर करिना ताणें जेवी नजो, प्रायस्तांक आनी भुरग्यांक सोडणू. जे कोणाक वावर करूंक तांगता तो करिना जाल्यार ताका जेवंक दिवंक नजो. सांत पाऊल भोव स्पश्ट तरान सांगता. तर देवान आमकां दिल्लें पयलें देणें वावर करचें आनी तुमी सर्व इतलो वावर करन ह्या उतार प्रायेक पावल्यात. ही एक व्हड कृपा जावन आसा, देणें जावन आसा. हो अनुभव तुमचे लागीं आसा. दुसरें, जेजू क्रिस्त दिता हें भोव सोबीत शिकवणू, हर एकल्याक दिसपडत्या ग्रासाचो हक्क. हर एका जिवंत मनशाक आपलो दिसपडतो ग्रास मेळचे हक्क आसा. कोणेय भुकेल्ल्या पोटान न्हिदोंक वचोंक ना.
आनी हेच खातीर आयच्या ह्या दाखा मळ्यांत आसच्या ह्या कुलकारांची एक वपार भोव स्पश्ट जावन आसा. सकाळीं आयिल्ल्याक 1 रुपया दिलो, 5 वरार सांजेर आयल्यारय 1 रुपया दिलो. कित्याक 1 रुपया ताचे खातीर न्ही, ताचें कुटाम पोसचे खातीर. भाव भयणीनो, आमी सांबाळ दिवचो मनशा खातीर न्ही, मनशाच्या सगळ्या कुटुंबा खातीर. जरी तरी मनशा खातीर सांबाळ दिलो, मनीस एकलो संतुश्ट पावता, ताच्या बायले भुरग्यान कुटुंबान कशें जियोवचें. ही शिकवणू आज जेजू दिता. आमी पाग दितना, सांबाळ दितना, मजुरी दितना न्यायाची दिजे. काम कितलें जालां म्हणल्याचेर न्ही, ताका कितले गरज आसा ताचें कुटाम चलोवंक भोवशे आमचे पैकी 90% अशें करिना. अशें सांगच्यांत, ही ओपार सांगच्यांत जेजूचे एक उद्देश आसा. एक न्ही, 3 उद्देश आसात. पयलो उद्देश ताणें जुदेवांक सांगचें तसलो. जुदेव चिंताले, आमी विंचून काडली परजा, आमी व्हड मनीस, आमी देवाक लागशिले, विंचून काडली. त्या देखून आमकां एक सुपिरियॉरिटी आसा. तांचे बरी न्ही आमी, सामारिया घरा बरी न्ही आमी, कानान घरा बरी न्ही आमी, जेंतिलां बरी न्ही आमी, आमी व्हडले मनीस. त्या देखून आमकां व्हडलें इनाम मेळटलें देवा तावन. जेजू म्हणटा, तांकां आनी तुमकां मेळचो 71 रुपया. विंचून काडिल्ली परजा म्हणले खातीर तुमकां कांय विशेश ट्रिटमेंट मेळना. सगळ्यांकी सर्गा राजांत इनाम मेळचें एकच तुमकांय तांकांय. जुदेवांची सुपिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जेजू एक चाटी असो मार दिवन थंड करता. दुसरें, जेजूच्या आपोस्तलांक सांगची ओपार. जेजूचे आपोस्तल चिंतले, आमी जेजू संगी आसा, आमी ताची शिकवण आयकल्या, आमी ताची अजापां पळयल्यांत, ताचे संगी जियेल्यां. त्या देखून तांच्या की आमचे स्टँडर्ड वयर. तांचे पैकी दोगांनी विचार न्ही सोडले, आमकां तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक बसा शंकर. असल्या तांच्या व्हडपणाक, सुपिरियॉरिटीक जेजू एक मार दिता. सांगता, सक्कडी एकच. तुमी सांगाता आसले, सांगाता नातले, सक्कडी एकच. हर एकल्याक 1 रुपया मजुरी. चड कोण आयकिना, उणी कोण आयकिना. भाऊ भयणीनो, तिसरी गजाल वो ही शिकवण आमकां समेस्तांक, क्रिस्तांवांक. क्रिस्तांव म्हणले खातीर आमकां कांय एडवांटेज आसा गी? क्रिस्तांव म्हणले खातीर आमकां सर्गाक निट्ट निसण आसा गी? क्रिस्तांव म्हणले खातीर आमकां हेर संगती आसात गी? खंयचीय ना. सगळ्या मनशां बरी आमकां मेळचो 71 रुपया. हिंदू, मुस्लीम, जैन, बुद्धिस्ट आनी कोण आसा, कोणाक आमी अनभवार्थी म्हण आपयता, तांकां आनी आमकां मेळचो एक प्रतिफळ. सकाळीं 9 वरां 6 वरार आयिल्ल्यांकी, सांजेर 5 वरार आयिल्ल्यांकी एकच प्रतिफळ. ताचे उपरांत आमच्या क्रिस्तांव मदें ही 4थी शिकवण आमी घेवयेत. क्रिस्तांव मदें आसा आमी सर्व पवित्र स्नानांत एक समान. पुस्तकाचेर उतरांनी मात्र. पूण आमचे मदें वो व्हडलो, वो धाकटो, वो मेळ, वो कीळ, वो बामणांचो, तो गवड्यांचो, तो चारोडीचो, तांची कुळी दुसरी, आमची जात दुसरी. आनी कितें, तो नवो क्रिस्तांव, वो कन्नडा क्रिस्तांव, वो तमीळ क्रिस्तांव, आमी उंची ते सकयले. भाव भयणीनो, ही आमची क्रिस्तांवपणाची गजाल. आज ह्या आमच्या क्रिस्तांवपणाच्या सुपिरियॉरिटीक एक मार दिता. जेजू म्हणटा, सकटांकी मेळचो 71 रुपया. असली सुपिरियॉरिटी बघून हेरांक कंडेम करची गरज ना. कंडेम केल्ल्यांक आनी तुमकां मेळचें तितलेंच. कोण देव बापाची खुशी करता ताका सर्गाराज मेळटा. जरी तरी एकलो अनभवार्थी आनी कोण हेर मनीस देवाची खुशी करता ताका सर्गीचे राज लाभता. तर मगाळ भाव भयणीनो, ही शिकवण आमी घेवया आमच्या जिवितांत. कोणायकी ल्हान करचें न्ही, कोणायकी कीळ करचें न्ही, कोणायकी कंडेम करचें न्ही, कोणायकी आमच्या प्रास सकयलो म्हूण लेखचें न्ही. आमी सर्व एक समान देवाच्या दिश्टीन, आमी सर्व एक समान ताणें दिवच्या कृपेच्या दिश्टीन. तर हो संदेश आमी आज घेवया, आमच्या जिणयेंत आमच्या भुरग्या बाळांक दिवया, आमच्या कुटुंबांत विस्तारया. समेस आमी देवाच्या कृपेंत वाडया. देवान आमकां दिल्या ती देणी 2 वावराचें आनी दिसपडटा ग्रास जोडचें. ह्या खातीर आमी अर्गां दिवया देवा बापाक ह्या बलिदाना वेळार.
नैसियाची सत्मंता एकाच देवाक सत्मंता सर पदवीदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एकाच समियाक जेजू क्रिस्ताक सत्मंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा आनी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपसरलो करो देव तो देवातान जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां बसत आनी आमचे सडपणे बसत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत ताका कुसार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका आनी केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांच्या आनी मेल्यांची मुसरी करूंक वैभवान तो परत्यान येतलो आनी ताचे रजवटके शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत्मंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुताक मिक्स जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समस्तत्व नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं जापले देव सभेक सत्मंता पातकांच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. भाऊ भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानाद्वारे आमी विसारलें सर्व देव बाब आमकां दितलो तर ताचे लागीं विश्वासान आमी मागया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा भावार्थाची शिकोवण संवसाराक परगट करची जबाबदारी घेतल्या पापा साहेबाचेर बिस्पांचेर धार्मीक भावा भयणींचेर तुजी आशिर्वादां घाल आनी तांकां सुवार्थेची उदार व्यक्ती कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी अनीत आनी भ्रश्टाचार सांडून नितीन आनी विश्वासीपणान लोकांचे उदरगते खातीर वावरूंक आनी बरी योजना कार्यगत करूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सुमेस पिडेस्तांक तांची पिडा सोसूंक कुरपा दी आनी पिडेस्तांची साखरी करच्या कुटुंबाच्या सद्यांक दाक्तेरांक नर्सांक आनी हेरांक आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांनी आनी युवा जनांनी तांचे देखी बरेत जिणे मरिफात आदर्श व्यक्ती जावन वाडून येवन कुटुंबान आनी समाजेन अलंकार जायशे कर आनी तांकां बरो फुडार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. काजारी जोडयांनी तांच्या अभ्यासान समर्पितीन जिणी जिवनच्या मुखांतरे कुटुंबांत माया मोगान सुस्निकायेन बगसून जियेवन एक दकी बरीत कोटां बांदून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिसाच्या मेजा बावरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी एवकारिसाच्या बळान आयचो सुवार्थेचो संदेश मतीन दवरन उदार मनाचें उदार काळजाचें सुस्नीक मनशां जायशें आमा सर्वां भरपूर आशिर्वादान घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा ही आमची मागणी आयक जी आमी विश्वासान तुज्या पांयां तळा दवरल्यांत आनी आमच्या काळजांत आसात अशा यात्रेक ते सर्व आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. त्या क्रिस्त आमच्या समे मारिफात आमेन. Serás na praça bem, tu cas de o bondita. Tu és de lendene, canti am cicini, mo canti se palpita. Tu és de lencime, serás na praça bem, tu cas de o bondita. Canti am cicine, muganti să mărpita.
येसो त्यागांच्या कष्टाचो दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता. भाऊ भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र विचारदवा सरस्वती म्हणून घेऊ. सर्वेश्वरा आमच्या बापा तुझ्या परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां घडोवन दितलोय म्हणून आमी भावार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सरपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेत सांग जिवीत ससनाचें आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेश वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Serveis por tu Sădani sousa Văla tucea văibava Sădani sousa Văla tucea văibava Un sărghi tu ca cei un sărghi tu ca cei Serveis por acenavi Iertata ca cei Serveis por acenavi Iertata ca cei Un sărghi tu ca cei un sărghi tu ca cei बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची कुडो आनी रगत. आपले कुशेन कस बरण सजूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कुडो तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत ते वारवतलें हे म्हज्या आवडासा करा. Măvărtă să găt părgătuia. Sumia amivo udogata aniye kazin tempieta title bautito parat yesa tuce mărân părgăta.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समय सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीठ पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जेकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समेत सांत तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेत संची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरी देवाची माये संगती भगिवन जुजय ती सपती भगिवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता जी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमकां पसच्या आनी सांबाळच्या सर्गींच्या मोगाळ बापा लागीं मोगान आनी विश्वासान आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त कायम कांदी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सटय आनी सर आकांतांतले वाटय. पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुझी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्ताक ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता. ते शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभल्ले आमी सर्व सुभागे. मेळटले. Mo
जेजू मोजें काळ आनी तोच मोजें रान जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ले गूण जीव दिल्लो मोग तुजो पुरो भुंय आकाशोरो सोम्या भुंय आकाशोरो मोग काळजान पेटोन आसो सासान पासोत उरो जेजू मुजें ज्ञान आनी जेजू मुजें ध्यान आनी म्हाका नाकाय बुणे जेजू मुजी वाड ताका कशी करूं पाट जियेना हांव ताचे विणे जेजू मोजें ज्ञान आनी जेजू मोजें ज्ञान आनी म्हाका नाकाय उणे जेजू मोजी वाट ताका कशी करूं पाट जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ले गूण जीव दिल्लो मोग तुजो पुरो भुंय आकाशोरो सोम्या भुंय आकाशोरो मोग काळजान पेटो आसो सासान पासोत उरो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय आमच्या अस्कतकायेक लागून परतून परतून आमी पडतां तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सडवणीचो फळ आमच्या जिणयेचे सालीन आमी बगीचो आनी दाखयचो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे मंगळ भाव भयणीनो मलगड्यांचो दीस तुमी संभ्रमतात बोवड संत असो ह्या संभ्रमा निमती तुमच्या जिणयेंत आनी इल्ली सडीत उमेद येवं दी आनी इल्लो संतोश सडीत बरोवन दी जियोंक सडीत आशा उपजोवन दी जिणयेंत आनी निमाणें तुमकां परत्यान वाशेतां एक व्हडली आने आरोग्य आनी नेम्मदी सगळ्यांक तुमकां लाभोवन दी सुखा संतोशान दीस सरच्याक तुमचे कार्यक्रम मुखार आसा म्हूण दर्शन वचोन दी म्हाका 12:30 वरार आनी एक कार्यक्रम आसा त्या देखून ते मीस जावन हांव चलतां तुमचे कार्यक्रम तुमी म्हूण दर्शन व्हरा तुमचेर देवाचें मेसांव सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्पद्वेदार दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हडकार जालोय जेजूसो सांबाळना जालोय तुजो म्यासो भिंगे तुजे खबर आमकां
राख आमकां सांजो जेतून मोगाळ पात्रून आमचो शरती तो आमचे बिगजेचो सा आमकां आदार सुखा दुखा पाव तो आमकां सदां आमच्या गरजा मोगाळ पुत्राचो वेळ ओंकार मोरी आशीर्वाद दिवं